सरकाराची तरणाट्यां खातीर खासा पॉलिसीज आहे। सध्या तरणाट्यां खातीर आशिल्ल्यो पॉलिसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हूण शिरोडकार उलयलो। गोंयांत आमी पळयल्लें आसा की ड्रग कॅपिटल म्हणटात गोंयांत। ह्या ड्रग्साच्या विशयान आंदोलना बरोबर एक अवेरनेसाची गरज आसा। ही शक्ती केंद्रां जी आमी म्हटल्या 25 शक्ती केंद्रां जी 6 म्हयन्यां भितर आमी उबे करतले। त्या 25 शक्ती केंद्रां जी आसा ती ड्रग्सा पासून भुरग्यांक युथांक पयस वचपाचें काम ही शक्ती केंद्रां करतली। पूण त्याच बरोबर गोंयचे युवक जे आसा ते युवकांक आनी गोंयकार स्पेसिफिकली ह्या सगळ्या युवकांक 90% जॉब ते मागीर इंडस्ट्रीन आसूं, ते मागीर गव्हर्मेंटान आसूं, ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसूं, ते कॅज्युअल बेसिसाचेर आसूं, गव्हर्मेंटान अशी युवा पॉलिसी काडूंक जाय ज्या युवा पॉलिसीन गोंयचो युवा जो आसा तो सक्षम जातलो, विलेज आर्टिझन जे आसा ते सक्षम जातले। हे सगळे करपाक लागून सरकारान ज्यो ज्यो गजाली करूंक जाय, जे सरकार फाटले कित्येक वर्सां फेल जाल्लें आसा। आमी पयला फाटल्या सरकारान एक युवा पॉलिसी काडलेली, यूथ पॉलिसी गोंयची। त्या यूथ पॉलिसी जर पळयल्यार त्या यूथ पॉलिसीन यूथाचें डेव्हलपमेंट जावपा सारकें कांयच ना। तेन्ना ते यूथ पॉलिसी मिटिंगेक बसताले तेन्ना पेपर घेवन बसताले आनी हे मुद्दे बरे आसा म्हणटाले। पूण पॉलिटिकल मोटिवेशनांतल्यान जी यूथ पॉलिसी जाल्ली आसा त्या यूथ पॉलिसीचो आयच्या युवाक कांयच फायदो जाल्लो ना। सो एक यूथ पॉलिसी चेंज जावची, रिव्ह्यू जावची, ताका लागून सुद्दां आमचो प्रयत्न आसतलोच। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस आनी सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।